धर्मदूतांचो इतिहास अवेस्वर 20 वळी 1 ते 30 आणि 8. पावलो मासेदोनियेंत आणि ग्रेसियेंत उचांबोळाय थांबतोच शिसांक एकठांय करून आणि तांकां शिडकावणी दिवन पावलून तांचो निरोप घेतलो आणि मासेदोनीक वचूंक तो भायर सरलो. थंयसरल्या गांवांनी भोंवडी मारतोच आणि जायतें सांगून तांकां धीर दितोच तो ग्रेसियेक परतलो आणि हांगा 3 म्हयने तो रावलो. थंय तावन सिरियेक तारवान वचूंक तो तयारी करता म्हणसर जुदेव आपलो घात घेवंक सोदतात म्हूण ताका गमलें. त्या खातीर ताणें मासिदोनियेंतल्यान परत वचूंक येवजिलें. ताचे बराबर गेले ते हे बेरियेचो सोपातेर, पिरोचो पूत, थेसलोनिकेचे आरिस्ताराक आणि सेकुंदुस, देर्बेचो गायुस, तिमोथ आणि आजियाच्या प्रांतांतले तिकिकुस आणि त्रोफिम. ते आमचे मुखार गेले आणि त्रोआसांत आमकां रावले. फूग नासलोल्या उंड्यांचे दीस जातोच फिलिपी तावन तारवार बसून आमी भायर सरल्या आणि 5 दिसां उपरांत तांकां त्रोआसांत मेळ्ळ्या. हांगा आमी एक सातोळें सारलें. त्रोआसांत पावलो युतिकाक जिवो करता. सातोळेच्या पयल्या दिसा आमी उंड्याचे मोडणेक एकठवल्या. पावलून तांकां एक बोली केली आणि तो सकाळीं वेचो आसलो देखून मोद्यानेर पर्यंत ताणें आपलें उलोवप चालू दवरलें. आमी एकठांय जाल्या त्या उंचल्या वसऱ्यांत जायत्यो पोंट्यो लायल्यो. युतिकुस नांवाचो एक तरणाटो जनेलाचेर बसलेलो. पावलो उलोयता ताका बरीच न्हीद पडली आणि न्हिदेचे भरमेन तो 3रे माळयेर थावन जमनीर पडलो आणि तांकां मेलोलो मेळ्ळो. पावलो सकयल देंवलो आणि ताचेर आड पडून आणि ताका वेंगोवन म्हळें, भियो नाकांत, ताका अजून जीव आसा. उपरांत वयर वचून ताणें उंडो मोडलो आणि खेलो. मागीर तांचे लागीं खूब उलयलो आणि फांत्यार थंयचो भायर सरून गेलो. जिवो केल्ल्या तरणाट्याक तांणी घरा व्हेलो आणि तांकां जायती खुशालकाय भोगली. त्रोआसाक थावन पावलो मिलेतोस वेता आणि आमची फुडली वाट धरून दर्यांतल्यान आमी आसोसाक गेल्या. हांगा पावलो आमच्या तारवार चडचो आसलो कित्याक ताणें आदीं अशें थारायल्लें आणि तो थंय पर्यंत गांवांतल्यान चलून येवचो आसलो. तो आमकां आसोसांत मेळ्ळ्या उपरांत ताका आमी तारवार घेतलो आणि मिथिलेनीक वचूंक आमी भायर सरल्या. थंय थावन आमचें तारूं फुडें गेलें आणि किओसा मुखार थांबलें. दुसऱ्या दिसा आमी समोसाक पावून थांबल्या आणि 3ऱ्या दिसा मिलेतूस पावल्या. आजियाच्या प्रांतांत थांबून ओगोद करिना जावं एफेस सोडून पावलून फुडें वचूंक थारायलें, कारण 50व्या दिसाच्या उत्सवाक जाता जाल्यार जेरुसलेमाक पावूंक तो ताकीद करतालो. एफेसाच्या जाणट्यांक पावलूची बोली. मिलेतूस थावन पावलून एफेसाचे पवित्र सभेच्या जाणट्यांक आपोवंक धाडलें आणि ते पावले तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणलें, आजियाच्या प्रांतांत हांवें पांय दवरलो त्या पयल्या दिसा थावन हांव तुमचे मदें आसलो तितलोय वेळ कसो वागलां तें तुमी जाणून जुदेवांच्या आडगांक
लागून मुजेर आयल्या कोश्टांमदे दुखांक गळोवन सगळे ल्हानविकेन हांवें सोमयाची सेवा केल्या. तुमकां बऱ्याक पडटा तें करूंक हांव केन्नाच फाटीं सरलो ना. हांवें तुमकां धर्म परगोट केला आनी सोबे माजार आनी तुमच्या घरांनी हांवें तुमकां शिकोवण दिल्या. देवाची परतून येयात आनी आमच्या सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरात म्हूण जुदेवांक आनी ग्रीकांक हांवें उलो मारला. आनी आतां पळयात, आत्मो म्हाका आपलो कैदी करून व्हरता म्हूण हांव जेरुसल्याक वेतां. थंय म्हाका कितें घडतलें तें हांवूच नकळो. पूण म्हाका बंदकोण आनी कोस्ट रावतात म्हूण पवित्र आत्मो दर एका शारांत म्हाका पळयत आसा. पूण म्हज्या जिवाक कसलेंच मोल ना म्हूण हांव धरतां. देवाचे दयाळेच्या शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवचे म्हणयारपण सोम्या जेजू करचें हांवें घेतलां. तें शार्ती पावूंक आनी अशें म्हजें जिवीत सोंपोवंक ही एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमचे मदें भोंवून राज परगोटलां खरें, तरी आतां तुमी सगळीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवची नात म्हूण हांव बरो जाणा. देखून आयच्या दिसा हांव तुमकां खचित सांगतां, तुम्हा सगळ्या मदें कोणाच्याय जिवाचो जोर नाश जालो हांव जबाबदार न्हय. कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां कळीत करूंक हांव फाटीं सरूंक ना. देवाचे पवित्र सभेचो सांबाळ करूंक पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यात. तर तुमचे विशीं आनी आख्ख्या हिंडा विशीं तुमी जागृत रावात. ही पवित्र सभा ताणें आपल्याच पुताच्या रोगता वरवीं आपली केल्या. हांव गेल्या उपरांत तुमचे मदें क्रूर लांडगे रिगतोले आनी हिंड इबाड करून सोडतोले म्हूण हांव बरें जाणो. आपणा फाटल्यान शिसांक ओडून व्हरचे पासत खोटी शिकोवण दिवंक तुमचेच भितरले मनीस उपजवतले. त्या खातीर जागृत रावात. आनी हांवें दुखां वारून 3 वर्सां पर्यंत थांबोनासतना दीस रात तुमचे मदल्या जोण एकल्याक बूद दिल्या आनी शिडकायला म्हूण उगडास धरात. आनी आतां देवाच्या हातान तुमकां घालता आनी ताचे दयाळायेच्या उतराक तुमकां पातयेता. तुमकां बांदून हाडूंक आनी सगळ्या पवित्र केल्ल्या बराबर तुमकां दायज दिवंक त्या उतराक पदवी आसा. हांवें कोणाच्याच रुपयाची वा भांगाराची वा न्हेसण्याची आशा धरूंक ना. ह्या म्हज्या हातांनी वावर करून म्हज्या आनी म्हज्या बराबरच्यांच्या गरजांक हांव पावलां म्हूण तुमकां म्हायती आसा. दुसऱ्या कडचें घेवचें परस दुसऱ्यांक दिवप अदीक व्हड भाग. ह्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या खाशा उतरांचो उगडास धरून पोस्ट करून असोगतांक आदार दिवंक जाय म्हूण सगळे भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. हें उलोयल्या उपरांत तांचे बराबर दिंबेर रावन पावलून मागणें केलें. ते सगळे दुखांनी रडूंक लागले आनी पावलूक वेंग मारून ताचो उमाव घेतलो. ते आनीक केन्नाच ताच्या तोंडार नदर घालूंक पावचे नात म्हूण ताणें सांगिल्ल्यान तांकां भोव व्हड खोंत भोगली. उपरांत तारवार पर्यंत ते ताका पावोवंक गेले.